मादय अभयारण्य वाठारात लागिल्ल्या उज्याची चौकशी करून जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाय करतले। हातूंत थळाव्यांचो आस्पाव आसल्यारय तांचेरय गुन्यांव दाखल करतले। सैमाची हानी सरकार खंयचेच परिस्थितीत सोसून घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिल्या। मादय सरभोंवतणच्या अभयारण्य वाठारात येवपी साट्रे, वाघेरी, मोल्ले तशेंच सुर्ला वाठारांतल्या फाटल्या कितल्याशाच दिसांच्यान उजो पेटला। ताका लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आमदार दिव्या राणे आनी रानमंत्री विश्वजीत राणे सयत मंगळारा रातीकडेन उसरा मोल्ले 70तल्या कम्युनिटी सभाघरात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बसका घेवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। आयकात। आत्ता सर तुम्ही अगदी अर्जंट मिटींग आपली त्याच्या अर्जंट मिटींग आपली म्हणजे कितें जालें जो कालच्यान फॉरेस्ट मिनिस्टर स्वता मॉनिटर करतालो काल पर्यंत पालवलो जवळपास पुराय गोंयांत 5 ते 6 कडेन लागलो वेगवेगळे कडेन तेजी इन्व्हेस्टिगेटूय करीत आशिल्ले खुबशे कडेन कांय नेवीचोय सपोर्ट घेतलो नेवीचो सपोर्ट घेवन 2-3 कडेन लागलो तो पुराय कंट्रोलान येयलो पण आज जो मोल्ल्याच्यान आमकां जो दिसता तो खूब मोठ्या प्रमाणात पेटलो तेजे रिजन फायंड आउट करपा खातीर स्टेट डिजास्टर टीम मॅनेजमेंटाची पुराय मिटींग एलॉंग विथ द फॉरेस्ट मिनिस्टर आमची लोकल MLA दिव्या राणे त्यांच्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग घेतली त्याच्या उपरांत तांकां स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिला की तुजो जर कोण इंटेन्सली आपल्या काजीनी घालता आसत जाल्यार तेच्यांनी बंद करपाक जाय ताजी इन्क्वायरी करपाक लायल्या फॉरेस्ट गार्ड जे रिस्पॉन्सिबल आसा ज्या जाग्यार उजो लागतात त्यांच्या कडल्यान सगळी थॉरोली इन्क्वायरी जातली आणि ते जर इररिस्पॉन्सिबल आसत जाल्यार तांकांय सस्पेंड केले वयतले। लोक अशा पद्दतीन जर फॉरेस्टान चुकून आपल्याक कोण जर खंयचो उदो घालपाचो प्रयत्न सुद्धा करता आसत जाल्यार तांणी बंद करप आणि घालता जर आसत जाल्यार तांकांय बी तांचेर केस कंप्लेन फायल केले वयतले। अशा पद्दतीन फॉरेस्टाची हानी सरकार खंयच्याच पद्दतीन सोसून घेवचें ना। आमी आज पुराय आमची टीम जे कालच्यान काम करतात आतां रातचेय बी नायटीक सुद्दां ते ऑलरेडी काम करीत आसा ज्या जाग्याचेर गाडी वताना किंवा ज्या जाग्याचेर आमचे फायर टेंडर पावूंक शकना प्रॅक्टिकली ते स्वता वचून काम करतात। आतां ऑलरेडी 30 ते 35 मॅनपावर ऑलरेडी फॉरेस्टाची थंय आसा। फाल्यां सकाळी 6 सुमारूच म्हणजे आमचे फॉरेस्ट फायर पुलीस आनी इवन दो लोकल पंचायत आसा लोकल पंचायतींनी लोकल भुरग्यांनी सपोर्ट करता म्हटल्यार सुरत पर्या मतदारसंघातले सगळे लोकल भुरगेय बी फाल्यां थंय वचून प्रॅक्टिकली जितको उजो पालोवप आसा तो पालयतले तेजेर इन्क्वायरी रिपोर्ट फॉरेस्ट मिनिस्टरांनी मागला रिपोर्ट धाडून दितलो आनी जेचेर स्ट्रिक्टली तेचेर एक्शन घेवपाचें तेचेर एक्शनी घेतली वयतली की ज्या जाग्यार पावना थंय उजो कसो पेट्टा तेजी इन्क्वायरी करपाक लायला तेजी रिजन फायंड आउट करपाक लायला। एकदां नॅचरल रिजनूय आसता अशें न्ही की प्रत्येक फावटी उजो घातलोच वता म्हणून ते नॅचरल रिजन्स जी आसा पळय ताजेरूय विचार कर म्हटला ताका आनी जर चुकून कोण घालता आसत जाल्यार ताका वगीर रावचें ना सरकार पण फाटील एक्शन घेता फाटोफाट गोंयभर सगळी कडेन हें जाता हेचें कितें जावंक शकता। आमी प्रत्येक कडेन आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आपण तेजे विजिलन्स वाडयला पुलिसाकूय बी सांगला की तेजेर कंप्लिटली मॉनिटर कर म्हणून त्या खातीर कशें आसा एक 2-3 रिजन्स आसतात ह्या टायमार थोडेशे लोक काजी क्लीन करपा खातीरूय जो चुकून उजो घालता तो चुकून खूब मोठ्या प्रमाणात जाता त्या खातीर म्हाजी पयलें सांगणें आसा की फॉरेस्टाच्या तेंकोन आसतना कोणीच अशा पद्दतीन उजो घालपाचो खंयसरूच प्रयत्न करचो न्ही जेणे करून फॉरेस्टाक हानी जातली। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।